कामगार आणि भाजप खासदारांची निमणी अमित शहा कडेन जाली उलोवणी। खण बंदीचेर कायदेशीर उपाय काडपाचे शहान दिले उतर। अंतर्गत रस्त्यावेल्यान येरादारी घुणोवपाक केळशी पंचायतीन केलो विरोध। मडगांव पणजी मजगतीच्या रस्त्याक मेळना अजून सारकी वाट। युती सरकारातलो वांगडी पक्ष मगोचेर विजयान पेटयलो फार। मगो पक्ष फुडें सरू येता विधानसभा बरखास्त करपाक। 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक काँग्रेसीचो विरोध। म्हणटात विषय मांडपाक वेळच पडटलो उणो। येवकार हांव शिवेंद्र तारी। पळोवया खबरो विस्तारान। जुवारी पुलाच्या बांदकामा खातीर येरादारी घुणावपाच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या निर्णयान केळशी पंचायतीन आडमेळी हाडल्यात। आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत थाराव पास करून ह्या निर्णयाक विरोध करपाचो निर्णय गांवकारांनी घेतला। जुवारी पुलाच्या बांदकामा खातीर कुठ्ठाळे जंक्शन ते वेर्णा मेरेनचो महामार्ग बंद करपाचो निर्णय भौशीक बांदकाम खात्यान घेतिल्लो। 14 किलोमिटराचे अंतर कमी करपा खातीर समांतर रस्तो बांदपाचे पीडब्ल्यूडीन थारायल्ले। मडगांवच्यान येवपी गाडयांनी ह्या समांतर रस्त्यान जाल्यार पणजे सावन वचपी गाडयो केळशीच्यान गुंडावपाचो विचार आशिल्लो। केळशेचो रस्तो अशीर आसा अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें। तेच बराबर गांवांतलो साकवय कमजोर जाला, देखून हो साकव येरादारीचो ताण घेवपाक शकना अशें तांचें म्हणणें। ग्रामसभेत घेतिल्ल्या ठरावाची प्रत भौशीक बांदकाम खाते आनी हेर संबंधीत खात्याक धाडटले। तर केलोसीच्यान हे डायवर्शन करता जाल्यार आमच्या हांगासर 2 कालवड आसा ते सारके वीक आसा आनी रस्तो आमचो नेरो आसा। आनी आयज पासून हांगासर आमी कितलीं वर्सां जालीं ती हेवी ट्रॅफिक वचपाक बंद कर म्हणून सांगताय, पूण हे हेवी ट्रॅफिक अजून पर्यंत बंद जायना। आमकां तो क्रॉस जाता जाल्यार एटलीस्ट 5 मिनटां तरी थंयसर रावचें पडटा। वी हॅव पास द रेजोल्यूशन which is proposed by Mr. Caetano de Silva that we are opposing that decision of the Panchayat of the government, and we have told to give the copy of the resolution to the concerned authorities. साकवाळच्या दर्यांत येवपा आशिल्ल्या मरीन प्रकल्पाकय विरोध करपाचे पंचायतीन थारायला। हो मरीन प्रकल्प आयलो जाल्यार केळशेचे जैव विविधतायेकय धोको उपरासपाक शकता अशी भिरांत तांणी उक्तायल्या। सांकवाल बे आसा ती ते बेयांतल्यान सगळे जे पळय रिवर आसा ती आमकांय लागता केलोसी गांवांत। जे पळय जितलें थंय पोल्युशन जातलें तितलेंच आमच्या गांवांक लागतलें आनी आमची जी पळय बायोडायवर्सिटी आसा आनी आमचे नुस्तें आसतलें ते ताका अफेक्ट जातलें। सो म्हणून आमी हे मारिनाचेर स्ट्रॉंगली ओपोज करतात आनी आमी तो मारिना प्रोजेक्ट स्क्रॅप करूंक मागतात आनी आयज आमी हे ग्रामसभेन रेजोल्यूशन पास केला। गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डान ताका ऑलरेडी रिपोर्ट दिल्लो आहा आनी ते रिपोर्ट इतलो दिल्लो आसतनाय हे आतां परतून हाडून सोदता। केळशेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। खण कामगार आणि भागदार निमणे कडेन आयतारा दिल्ली वचून भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाक मेळ्ळे। गोंयचे 3 खासदार तांचे बरोबर आशिल्ले। हाचेर कायदेशीर उपाय काडटले अशें उतर ताणें खण कामगारांक दिलें। खण अवलंबितांनी आपल्या प्रस्ना खातीर सगळे तरेचे मार्ग आपणावन पळयले। तांणी गोंय आनी दिल्ली आंदोलन केलें, पण अजून मेरेन खण प्रश्नावेल्यान ते हुमकळत उरल्यात। MMDR कायद्यात तांकां दुरुस्ती जाल्ली जाय। दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान सांगलें की शहा वांगडाची बसका म्हत्वाची थारली। हो कायद्याचो विशय आसलो तरी योग्य मार्ग काडटलेच अशी आस्तय सावयकारान उक्तायली। सप्तकोटेश्वर देवस्थानाचे एके कार्यावळीत वांटेकार जावपाक म्हण श्रीपाद नायक आनी विजय सरदेसाय नार्व्यां गेल्ले। कार्यावळ सोंपले उपरांत सेजा गोवा आनी चौगुले खण कंपनी कडेन संबंदीत खण अवलंबितांनी तांकां घेराव घालो। गोंयचे सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे भेटीचो वेळ कित्याक थारावपाक शकना अशें तांणी नायक आनी सरदेसायाक विचारलें। खण धनियांनी अजून तांचो पगार दिवंक ना वा तांचे कडेन वाटाघाटीचें उलोवपय केलें ना। सरदेसाय आनी नायकाक ह्या खण अवलंबितांक जापो दितना नाका पुरो जालें। पळयात। आयकून घ्या, सॉरी म्हणून अशें मात करूं नाकात। हांव जाहीर तुमच्याकडे दोन्ही हात जोडून मागता, आयकून घेयात। सर्वसामान्य लोकांचो आयज प्रश्न आसा। आज सरकार खंय तरी फटींगपणां करीत आसा। आज तारख्यार तारख्यो दिता वर्स कोणूच सांगना। आमी तुमच्याकडे 21 नोव्हेंबराक येयल्ले आनी 3 सुमार आयिल्ले तुमच्या घरा कडेन आनी तुमकां आमी कितें सांगलेलें की आमकां प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक जाय। तुमी आमकां कितें सांगलें
आपूण डेट ठरयता आनी तुमकां सांगता. टील नाव तुमी आमकां अजून सांगू ना. म्हाकाच डेट म्हणून तुमकां सांगतलो. हें उलोव नाका तुमी. मिनिस्टर तुमी उलयता आमकां लज करता. आनी हांव तुमकां एक कित्याक विचारता, म्हाका अधिकार आसा, हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हणून तुमकां विचारता. पयलीं सुरवात जाता म्हणून जावं न्ही मरे. चौगुल्याच्या बापायच्यो वायनी त्यो लिजी त्यो कळ्ळो का न्ही. सरकाराच्या हातान कितें जाल्यार कितें आसतलें न्ही. सो अशें कितें आज जे मायन ओनर केरलेस एटिट्यूड घेवन आहा तांकां आमी सोडचे ना फाल्यां. आमी तांकां खंय चिमटो काडपाचो आहा तो काडटले, दिसूच काडटले. हांव मायनिंगाचे रिझम्पशना खातीर कितेंय करपाक तयार आहा. पूण हो इशू बेजिकली सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हातान आहा. गोंयाक रिप्रेझेंटेशन हांव म्हणीत आहा इट इज अबावट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन आनी तें करून घेवंक जाय. होपफुली समथींग शूड हॅपन. इफ इट डज नॉट हॅपन then BJP knows the consequences, political consequences, economic consequences, and basically far-reaching consequences on the economy of the state. We are hopeful that an amendment can be brought, not only in the MMDR but even in other things, which can indirectly lead to resumption of mining. नार्वेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक काँग्रेसीन विरोध केला. गोंयकारांक सतावपी प्रश्न ह्या 3 दिसां भितर मांडप शक्य नात अशें काँग्रेसीक दिसता. ह्या 3 दिसांच्या अधिवेशनाक लागून घटनात्मक पेच निर्माण जावं येता अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो रोहित ब्रास डिसा म्हणटा. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हालींच सचिवालयात वचून मंत्रिमंडळाची बसका घेतिल्ली. ह्या वेळार 29 ते 31 जानेवारी अशें 3 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन घेवपाचे थारायिल्ले. राज्यघटनेतल्या 174व्या कलमाचे पालन करपा खातीरच हे 3 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन आपयल्ले असो आरोप डिसान केला. हे 3 दिसांचे अधिवेशन म्हळ्यार घटनेचो अवमान आसा अशें ताचें म्हणणें. ह्या 3 दिसांत फॉर्म्युलिनाचो विशयच सोंपचो ना अशें ताणें सांगलें. That Article 174 of the Constitution only requires 2 sessions to be held in a year, and they're taking advantage of the lacuna in the Constitution, which does not specify the minimum number of days that the session should be held. Now what we are finding today is the Manohar Parrikar government taking advantage of this lacuna in the Constitution, which does not specify a minimum number of days a session should be held, is basically having a second session only for the purpose of complying with the mandate of Article 174. There is no shortfall of issues, problems that the state is facing. There are 66 subjects in the state list, 47 subjects in the concurrent lists in which the state assembly is competent to legislate. There are issues which require the urgent attention of the government, where Manohar Parrikar government had to introduce legislation for the purpose of solving. Now when Manohar Parrikar was the opposition leader, he always demanded for a longer session of the assembly to discuss, debate and solve the issues of Goa and the Goan people. Now the same Manohar Parrikar, who is running this BJP-led government, is now convening a short session showing the least respect for the Constitution. This short session will not help to solve the problems faced by the state of Goa. The first problem that is gone totally unresolved, which Mr. Manohar Parrikar is trying to push under the carpet, is trying to brush under the carpet, is the formalin issue. The matters pertaining to adulteration of food by using formalin, which is a deadly poison, has continued to exist. सुभाष शिरोडकर आड पोटवेंचणूक लढोवपा खातीर योग्य उमेदवार वेंचपाचे अधिकार थळाव्या गट समितीक दिल्यात अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलें. थळाव्या लोकां कडेन चर्चा करूनच काँग्रेसीची शिरोडा गट समिती उमेदवार वेंचतली अशें ताणें सांगलें. तो कॅन्डिडेट आमची लिडर ठरवपाना. ह्या मतदारसंघाचो कॅन्डिडेट जो कोण आसतलो हे शिरोडेचे लोक ठरयतले आनी शिरोडेचो ब्लॉक ठरयतलो आणि तेन्ना तुम्ही जी नांवां आमी मुखार काडटले, तुमची भितर कोणाक पसंती तुम्ही चड दितले, तो पसंतीचोच कॅन्डिडेट तुमच्या मतदारसंघात जातलो. आमी खंयचोय कॅन्डिडेट हाडून तुमचेर लागचे ना. तुम्ही ठरयात की शिरोडे मतदारसंघाच्या लोकांक कोण चड पसंती आसा, शिरोडेचो लोक कोणाक चड पसंत करतले
हाचेर विचार ब्लॉकान करचे. बाब सुनील सावकार तूं ब्लॉकाचो कन्व्हेनर आसा. आमी 1-2 दिसांनी कमिटी डिक्लेअर करतले, तातूंत तुका तूं ब्लॉक प्रेसिडेंटूय म्हणून जातलो. पूण तुमी जाय जाल्यार आयज तुमी ही मिटींग जातकर एक चर्चा सुरू करात. ज्या चर्चेंतल्यान तुमी वेगळी नांवां आसात ती पळयात. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. सरकारांतलो घटक पक्ष आसूनय मगो पक्षाचे वागप असैमीक आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी मंत्री विजय सरदेसायन केला. काँग्रेसीच्या नादाक लागून ते विधानसभा बरखास्त करपाकूय फुडें सरपाक शकता अशें ताचें म्हणणें. काँग्रेसीची राज्य कार्यकारिणी सोडली जाल्यार विधानसभा बरखास्त जाल्ली कोणाकच नाका अशें सरदेसाय म्हणटा. मगो पक्षाचेर जसो पेंच आसा तसो आमचेर ना अशें ताचें म्हणणें. आयकात तो कितें म्हणटा तें. I've said that the behavior of MGP appears to be unnatural. It is perhaps, because MGP faces a dilemma which the Goa Forward does not face. We are also three, they are also three. We three are ministers, they two are ministers. There is a group within them. Maybe the urge to become four is to make that group 50%. Today they are 2/3. So 2/3 have got a window of under the tension, which window will not be available if you become four. So maybe this is one of the reasons they are doing this unnatural thing. Second is they may fall prey to the Congress party's organizations, state organizations' intention to take the state for dissolution. Nobody wants dissolution other than the Congress party's state organization. मजगती काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरांनी मोगोचो फोग काडला. गोंयांत जे कितें चल्लां तें वायट आसा अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार सत्तेंतल्यान भायर पडात अशें ताणें मगो कडेन मागलां. सत्तेरूय रावतात आनी हांगा विरोध करता. सत्तेक विड्रॉ कराक सपोर्ट मगो पक्षा कडेन जाहीर मागणी करतात. तुमकां जर हें दिसता, तुमकां तें दिसता गोंयांत कितें चल्लें तें वायट जाता, मगो पक्षाक ताबडतोब ह्या सरकाराचो पाठिंबो फाटीं घेवपाची गरज आसा. नाल्यार तुमी बेश्टी नाटकां करून लोकांक फटोवपाचे प्रयत्न करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आनी शिरोडेच्यान कृष्णा नायक. ओल्ड गोवाचे ग्रामसभेत ओल्ड गोवा येवपी कोळसो हाताळपाचे जेटीक खर विरोध जालो. तशेंच फेस्ताच्या वेळार उबी रावतली दुकानां, साठान उरिल्ले कोयराचे दोंगर, ताचो विलो लावपा खातीर प्लांटाची सुवात थारावप आनी तेच बरोबर उदकाचो विशय लेगीत खरसाणेन लोकांनी ग्रामसभे मुखार मांडलो. ओल्ड गोवाचे आयतारचे ग्रामसभेत वादाचे विशय आयिल्ल्यान बोळ जालो. ओल्ड गोवाचे फेस्तांत फकत पारंपारीक दुकानदारांक परवानगी दिवची, फेस्त जाले उपरांत पातळपी कोयराची ताणीच दखल घेवची अशी मागणी ग्लेन काब्राल तशेंच बर्नाटेड फर्नांडिसान केली. आमी एक इशू घेतलो रिवर नॅशनलायझेशन. लास्ट टायम सांगलेलें हिंगा एक जेटी येवपाची आहा फॉर द कोल पर्पज. सो सगळे विलेजान वी ऑब्जेक्ट दॅट थिंग आनी वी आर ऑपोजिंग द रिवर नॅशनलायझेशन फॉर द कुमरजा कॅनल. There was question raised on cancer, effect of cancer due to coal. But before more and above regarding the cancer thing, we do not want the jetty over here because it's going to affect the archaeological site view of Old Goa. It is going to destroy Old Goa completely. For that, we do not want this plan which the center is trying to impose on Old Goa. We are not for river navigation connecting to Old Goa. That is what we do not want. That was the first point. Coming to the next point of garbage. The after effects of the Old Goa feast were very, 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 very critical, and because of that, everybody has decided. It was decided that we do not want these stalls, especially those stalls which are not traditional. Traditional stalls, we have agreed to it. Let these traditional stalls go on. But other than traditional stalls, we do not want anything in Old Goa during the Old Goa fair. उदकाचो प्रश्न लोकांक सतायता आसतना फकत हेल्थ वे मेरेन उदकाची पुरवण जाता हो पक्षपात आशिल्ल्याचो आरोपय ग्लेन काब्रालान केला. आनी सेकंड उदकाचो आहलो. उदक आतां इतले प्रोजेक्ट दिता. आतां तेणे एकले आमच्या विलेजरान क्वेश्चन काडलो हेल्थ वे कनेक्शन आहा पूण आफ्टर हेल्थ वे कोणाक कनेक्शन उदकाचें. हे कित्याक ओन्ली पार्शिलिटी कित्याक ओन्ली बिकॉज हेल्थ वे इज रन बाय सम बीग पीपल बिजनसमॅन. तेकाच लागून तेका उदकाचें आनी लायटीचें प्रिफरन्स सोडली. स्ट्रीट लायट बस थिंगाच बसूना. तेजे उपरांत स्ट्रीट लायट ना. हेका लागून पंचायतीन रिक्वेस्ट केला
बेगीनच्या बेगीन तिंगा स्ट्रीट लायन उदकाची लोकांचे प्रोविजन करचे म्हणून ती लायन फुडें कंटिन्यू करची illegal activities which are happening. ग्रामसभेत कोयर उदकाचे विशय येताच पण पंचायती कडेन फंड नाशिल्ल्यान कामां आडावन उरल्यात अशें सरपंच जनिता मडकयकारान सांगलें. फेस्ता उपरांत जो कोयर पातळटा ताचेर उपाय येवजण काडिल्ल्याचें तिणी सांगलें. कोयराचो विलो लावपा खातीर जागेची अडचण आशिल्ल्याचें ती म्हणटा. पळयात. फुडल्या वर्सा फेस्ताचे म्हणटा ते कितें पयलीं गार्बेजीक एडवान्स घेवपाचें आनी जे टायमार तांकां डेट दिता 5 तारीख लास्ट तेन्ना काडीन जाल्यार ते एडवान्स घेता ते तशें दवरपाचें, रिफंड करपाचें ना. पण आमकां जाग्याचो गार्बेजीक खूब प्रॉब्लेम आसा. आमी जितले जागे पळयल्ले आसा ते आमचे सगळे रिजेक्ट केल्ले आसा पोल्युशन हेण्यान. तेन्ना आमी खंयच गार्बेज घालनासतना ते सेग्रिगेट करूनच घेता आनी डायरेक्ट सालिगांव धाडटा. ओल्ड गोवाच्यान आमचो खबराकार श्याम च्यारी. कारमोणची ग्रामसभा शांतीकायेन जाली. घरांतलो कोयर एकठांय करपा खातीर वर्साक 365 रुपया फी आकारप तशेंच घरपट्टेंत 150 रुपयांनी वाड करप अशे कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतिल्ल्याचे सरपंच आल्विन जॉर्जान सांगलें. सरपंच आल्विन जॉर्जाच्या अध्यक्षते खाला आयतारा जाल्ले कारमोणचे ग्रामसभेक बिगर गोमंतकी यांचो सर्वे आनी तांचे कडल्यान कोयराची फी घेवपाचेर विचार जालो. गांवाक एम्ब्युलन्सीची गरज आसा, तिचे मागणेची फाटपुरवण करप तशेंच पंचायत इमारती कुशीक जात आशिल्लो खेळा प्रकल्प हाचेरय चर्चा जाली. थळाव आमदार चर्चिल आलेमावान फुटबॉल ग्राउंड दिवपाचें उतर दिलां. ताचेरय पंचायत वांगड्यां मदीं उलोवप जालें. Main thing is we are going to focus on garbage management. So in that management process, first we have proposed and the Gram Sabha has approved garbage collection fee of rupees 1 per day. That is coming to almost 365 rupees in a year. And another thing is all the migrant houses and all that which are unregistered, we are going to have a survey sort of with the VDC members and other board members so that they also contribute to the garbage collection fees. And we have increased our collection to weekly. Plus as per the Panchayat Raj Act, we have proposed and the Gram Sabha has also approved a 10% hike in house tax rates. Plus the minimum house tax rate we have fixed as at 150 rupees per household. So that was a great success. It was the main agenda for the meeting. Plus ambulance issue was quite crucial for us. That is being lying in state for almost 4 months. So we have, as per previous Gram Sabha resolution, we have approached the MLA in this matter, who has said he'll look into the matter. Plus pros and cons of running an ambulance, I've already tried to explain to the Gram Sabha members. Plus the football ground is being promised to be taken up by the MLA, Mr. Benali, MLA, Mr. Chashil Alemo. Plus the sports upgradation project, which is coming to our right hand side, costing about 1.8 crores, is already retendered on the 10th of January. So कारमोणच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या पंचवाडी स्कुलांतल्या ड्रायव्हराक कामार घेवचो अशी मागणी युनायटेड बालरथ कामगार संघटनेन परतून एक फावट केल्या. ताका कामार घेना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी संघटनेन दिल्या. पंचवाडीच्या पंचशील इंग्लिश हायस्कुलात जितेश गांवकार ड्रायव्हर म्हणून कामाक आशिल्लो. 3 म्हयन्यांचो ताचो पगारय आडोवन दवरिल्लो. गाडयेचे पासिंग करपाकय ताका दिले ना. तशेंच बालरथ वेवस्थापनान ताचे आड पुलीस कागाळय केल्या. पंचशील स्कुलाचो आमचो बालरथाचो ड्रायव्हर जितेश गांवकर हाका अचानक विदाउट रिजन म्हणटा तशें ह्या स्कुलाच्या मॅनेजमेंटान ताका कामावयलो काडून उडयलो. तो बालरथ ड्रायव्हर म्हणून आतां ज्या दिसा 2012तल्यान हांगा बालरथ सेवा ह्या स्कुलान सुरू जाली तेन्नाच्यान तो आसा भुरगो. तुमचो डिमांड आसा की ह्या भुरग्यांची सर्वीस आसा ती कन्फर्म जावंक जाय, पूण सरकार तेजेर लक्ष दिना. परतूय आतां आमचे अगेन आमचे मुवमेंट हो चालूच आसा. आमी आमचें काम हें करून घेतलें, पूण मॅनेजमेंट असलें हें मॅनेजमेंट जांकां मात सुद्दां हेंचें पडलेलें ना भुरग्यांच्या फ्युचराची. जो पर्यंत हेका घेयना हे स्कुलान, कारण नाल्यार आमची तयारी हांवें कोर्टान सुद्दां वचपाची हांवें तयारी केल्ली आसा आनी ताका ह्या मॅनेजमेंटान जाप दिवचीच पडटली. 13 तारखे म्हाका टर्मिनेशन लेटर काडलें. मागीर 1 तारखे एकटो ड्रायव्हर घेवन वयतालो बस, ते हांवें बरी पुलार पयलें थंय आनी आडयलें ताका आनी विचारलें. आडयलें म्हणल्यार विचारपा लागून आडयलें ताका कोणी धाडला अशें म्हणून. मागीर आजून क्लियर करुना म्हणून सांगलें तो म्हणपा तूं इस्कॉला सांग, आपल्या सांगनाका. मागीर मॅनेजमेंट येयलो
आनी सांगपा लागलो तुवें रस्त्यार न्हू म्हणपा लागलो केस करता म्हाका काय म्हणलें कर म्हणून. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. साळगांवांतल्या शेतकारांनी रोयल्ली मिरसांगाची रोपां उदका विणे सुकून गेल्यात. फाटल्या 2 दिसां सावन कॅनलाचें उदक सोडून नाशिल्ल्यान शेतकारांचे हाल जाल्यात. सुमार 2 ते 4 एकर जमनीत शेतकाऱ्यांनी मिरसांगाची रोपां आणि तांबडी भाजी रोयल्या, पूण उदक नाशिल्ल्यान ही रोपां सुकून गेल्यात. उदक सोडूंक ना जाल्यार मेहनत फुकट वतली अशी भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या. मिरसांग लायला हे आमी आतां आमचे जोडपाचे दीस आहा मिरसांगाचे, तेन्ना हे सांगच्या पयलींच्यानी उदक बंद केलें आमचे. आमी आतां कितें खावपाचें? सांगच्या पयलींच्यानी बंद केलें आनी आतां आमी रोपे लायले ते आतां जवूंक पूण ना अजून तेणी अशें केलें पळय. आतां कितें करपाचें आमी? कोण आमकां पोसतलो ती जबाबदारी घेवपाची. हय केन्ना आमी उदक वापरतले नाल्यार मागीर रोपे सगळे मरतले आमचे. इतली मेहनत केल्ली आमची फुकट वयतली. साळांतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. ताण हो कांय प्रमाणात जिणे खातीर गरजेचो. ध्यानगुरू विली दोतोराची ही उतरां. देख दितना तिणें सांगलें, एकाद्रो धांवपटू एका थारावीक स्तरार ताचेर ताण येना जाल्यार तो बरो परफॉर्मन्स दिवपाक शकना. सत्यवती अध्यात्म फाउंडेशनाची विली दोतोर, जिका मा म्हणूनय पाचारतात, तिणें धेंपा हावजात आयतारा ध्यानधारणेचेर सत्य ध्यानधारणेच्या आधारान ताण उणो करात ही कार्यशाळा घेतली. त्या वेळार ती उलयताली. Do you remember in the good old days there was nothing like stress. So it's a phenomenon that we have created within ourselves and in the context of our lives. Stress is very simply tremendous amount of pressure that you exert on yourself. Like for instance, when you are an athlete or a sports person, if you're not under a certain level of tension, you will not perform your best. You will be so slack and so relaxed that success will not come your way. If we have that complete faith in the Supreme Being, we will not be worried. Anyway, what will happen will happen. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.